सगळी हे मागणें आमी बरोबर म्हणुया. पवित्र बापा, तुजे येवजणे पोरमोणे तुज्या पुता जेजूक आमचे सोडवणे पासत धाडलोय. ताणें आमच्या पातकां पासत खुरीस घेवन आपली यात्रा केली आनी शेकी आमचे सोडवणे पासत आपल्या जिविताचो त्याग केलो. आमचे गोंयच्या दोन प्रांतांत पांचवी भावार्थाची यात्रा करून प्राचीत काळ फुडें व्हरता. हे यात्रेन भाग घेतल्यांच्या जिवितांत फावो ती नवसोरणी जावंक आनी आमच्या सुम्या जेजूच्या कोश्टांची जाणविकाय मेळूं. ही यात्रा आमकां सगल्यांक सोडवणेची जावं म्हूण मागता. तेच आमच्या सुम्या जेजू जो पवित्र आत्म्या वरवीं जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. Hymn number 83, page number 2, A3. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आनी आयचे मीस करीत भाशेन आमी लेट केलां, 8:30 वाजता आयज मीस केलां 8चे मीस. कित्याक पयल्या मिसा उपरांत आमचो लोक, आमचो चिखलेचो लोक आयज पळोवपाक गेल्ले कितें चल्लेलें आसा तेंचें हिल कटींग. तुमी आयकलां हिल कटिंगाची खबर? आयच्या मिसाक हिल कटींग जें जाता आमच्या गांवांत आयकलां, पळयलां कालच्या दिसाक आनी पेपरांचेरूय बीन आयज आयिल्लें आसा. आनी हें खरें खबर काय ना, हें आपल्या दोळ्यांनी पळोवपाक आमचो लोक आयज गेल्लो. तांचे बराबर हांव आनी पात करूय गेल्ले, देखून आयज हें मीस मातशें लेट केलां. खरीत भाशेन मागुया आमच्या गांवां पासत, चिखलेच्या गांवचे पासत मागुया. आमच्या गांवांत हें एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, हें निसणटण जें चल्लेलें आसा डिवेलपमेंटाच्या नांवान, ताचे विशीं आमी जण एकल्यांनी जागृत जावपाक आनी आमचो गांव सांबाळपाक आमकां जण एकल्याक ही कृपा आमी मागून घेवया. तशेंच जे आपणाचो फायदो पळोवन हो सरकार, आतां सद्याक आमी गेल्यात थिंगा आमी पळयलां गव्हर्मेंट व्हेकल्स ऑन ड्युटी, हें कातरपाक गव्हर्मेंटाची ऑन ड्युटी व्हेकल्स आहा जाल्यार म्हाका सरप्रायजींग जाता. हे भाशेन कशे भाशेन करपाक जाता? इज गव्हर्मेंट प्लॅनिंग टू डिस्ट्रॉय अस? आमगेली ही जी चिखलेची विलेज आहा काय बरी वयर काबार केलें. आतां सकयल उरलेलें आहा, हिंगाय कॉमेस चल्लें आसा. हो दोंगर कातरून, तो दोंगर कातरल्यार त्या वाटेन मागीर दर्या आहा, तुमकां खबर आहा सगळ्यांक. जाल्यार सरकारूय बीन ह्या षडयंत्रान आमचो गांव काबार करपाक शामील आहा, दूख भोगली पळोवन. ह्या पासत मागया आमच्या गोंयच्या सरकारा पासत, आमचे सगल्यो ज्यो ऑथॉरिटीज आसात, जे परमिशन दिवपी आसात, जे कायदो सांबाळपी आसात, तांचे सगळ्यां पासत मागुया ताणें आपले दोळे उगडूंक आनीक जें कितें आमकां आनी आमचे फुडले पिळगेक बऱ्याक पडटले ते निर्णय घेवंक. आनी चुकीचे निर्णय ते घेतात तांचे विशीं जायते जाण सांगतात तांकां. एनवायरमेंटलिस्ट आसात ते सांगतात, एक्टिविस्ट आसात ते सांगतात, लोकूय सांगता. जाल्यार हें आयकून ह्या आमच्या पर्यावरणाची आनी आमच्या दायजाची सारकी तांणी काळजी घेवंक तांचे पासत खेरीत भाशेन देवाची भरपूर कृपा आमी मागुया आनी आमची जण एकल्याची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया.
आयज ही मिसाची भेटीची मांडावळ करता माउंट कामल समुदाय देवसा पिकेन ह्या वाड्यांतल्या सगळ्या भाव भयणां पासत मागुया. पास्क्वाल आनी इग्नेस फेर्नांडीस आमच्या पातकुराची आवय बापूय आयज आपलो लग्नाचो दीस मनयतात. तांचेरूय देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. कालच्या दिसाक फादर क्लिफ्टन फेर्नांडीस भुरगो आमी बाराबर शिकताले, म्हाका 1 वर्स सिनियर तो वास्को पातकूर आसतलो. तुमी कडेन जायतीं जाणां मेळ्ळ्यान. कालच्या दिसाक तो सोंपून गेला हार्ट एटॅक जावन. जाल्यार ताकाय सर्गीचें सूख फावो करूंक आनी ताच्या घोराब्याक फावो ती बुजवण म्हूण आमी ताचे पासत मागुया. आनी सगल्या आमच्या यादनिकांक ह्या सगल्या पिडा रोगांतले वाटाय म्हूण आमी कितें भाशेन इल्लोसो वेळ ओगीच रावन मागुया. आयज दोतोनीचो दीस आमच्या गोंयांत मनयता आसतना आमच्या फिरगोजेन वावर करतल्या संदेशकारांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक, तांच्या घोराब्याचेर तांच्या वावराचेर आशिर्वाद घालूंक तांचे पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणींनो, आयज आमी साद्या कालाच्या 5व्या आयतारान प्रवेश करता. आयच्या सेवा धोर्मांचो विशय तुमचो उजवाड वळजोरचो. आमच्या पवित्र स्नाना दिसातावन जेजूचो उजवाड आमकां फावो जाला. आमच्या कोन्यांतल्यान आनी जिविताच्या चालींतल्यान हो उजवाड दुसऱ्यांक पोरजोलूंक आयचो सेवादोर आमकां उगडास करता. देवान आमकां वेगवेगळे गूण फावो केल्यात. जशे पोरी मीठ जेवणाक रूच हाडटा आनी उजवाड कालोक नोपयत करता, तेच पोरी आमी दुसऱ्याच्या जिवितान उमेद आनी उर्बा हाडूंक वावरूंक जाता. आयज आमचें गोंय मात द्रोम प्रांतांत जेजूच्या ओलगीचो दीस आमी समोर उमता. हो भावार्थ आकान्नेचो वावर आमच्या कुटुंबांनी, फिरगोजांनी आनी शाळांनी जाता. भावार्थ आकान्नेच्या वावरांत मिसळ आसलेल्या सगळ्यां पासत ह्या मिसाच्या बलिदानान देवान आमचें प्रार्थन उबारुया. खेरीतपणी आमचे आवय बापायनी, संदेशकारांनी आनी शालांनी, क्रिस्ती वोलोक दितल्या शिक्षकांनी ह्या जेजूच्या वळखीच्या वावराक आपकोशेन देवाचें आपोवणें स्विकारलां आनी जेजूक परगोटून आपल्या मिसावांत ती जबाबदारेन पालोवंक वावुरतात. हो भावार्थ आकान्नेचो वावर तांणी सदांच आपल्या जिविताच्या बऱ्या वागणुकांतल्यान करूंक आनी जेजूचो पोरजोल सगळ्यांक फांकारून तांकां आनी आमकां जण एकल्याक ह्या मिसाच्या बलिदानान बापाची कृपा मागुया. आनी आमकां सोयेक जायते पावटी मेळ्ळ्यात जेजूची ओळख दुसऱ्यांक दिवंक आमच्या उतरांतल्यान कोरण्यांतल्यान. तशेंच जो दोतोनीचो वावर चलता ताका आमचो सांगात आनी सहकार दिवंक आवय बापूय कशीं, भुरगीं कशीं, तरणाटीं कशीं आमकां जायते पावटी सोयेक मेळ्ळ्यात. पूण त्या सोयेक आमी घेवंक ना. जायते पावटी आळसाय केल्या, जायते पावटी सगळे तरेची निबां दिल्यान वो थोडे पावटी आमची शिकयतात त्या संदेशकारांची आमी फावो ते परी काळजी घेवंक ना. असले आमच्या चुकीचे मिसाचे सुरवातेक देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
प्रार्थुया. बापा, तुजेरूच आसा सगलो आमचो विस्वास. तुजें कुटुंब राख आनी सांबाळ आनी तुज्या गोपान आमकां बाळगून दवर. आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. इजायस प्रवादेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोरेस्पोर अशें सांगता, भुकेलोल्यांक तुमचो उंडो वांटून दियात आनी घरदार नासलोल्यांक पिराट दियात. विंगल्या मनशांक पांघरूंक दियात आनी तुमच्याच मासा रोगताच्यांक सांडू नाकात. तेन्ना उदेतल्या सुर्या पोरी तुमचो उजवाड पळजोतलो आनी तुमचे गाय रोकडेच पेकतले. तुमच्या फुड्यान तुमचें प्रामाणीकपण वेतले आनी तुमचेच फाटल्यान सोरेस्पराची मोहिमा. तुमी उलो मारतल्यात आनी सोरेस्पोर तुमकां जाप दितलो. तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो, हांव तुमचेशी हांगाच आसा. तुमी जूं मोडून उडयशात, मोठी ना मारशात आनी वायट उतर ना उचाशात. भुकेलोल्यांक खावंक दिशात आनी खोंतवलोल्यांक बुजवण दिशात जाल्यार कालोखान तुमचो उजवाड उदेतलो आनी तुमचो कालोख दनपारच्या उजवाडा सारको पडजळटलो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. बऱ्या मनशांक कालोखांत उजवाड कसो तो पडजळटा. पोतून म्हणुया. बऱ्या मनशांक कालोखांत उजवाड कसो तो पडजळटा. बऱ्या मनशांक कालोखांत उजवाड कसो तो पडजळटा. कित्याक तो कोनवालो, दोयाल काळजाचो आनी सुगुणी. बरो मनीस दया करून उश्णें दिता. प्रामाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता. जबाब. बऱ्या मनशांक कालोखांत उजवाड कसो तो पडजळटा. बरो मनीस कदींच हालचो ना. ताचो उगडास तगतलो नेतिकाली. ताचें कालीज स्थिर आसा. सोरेस्पोराचेर पातयेवन राव. निर्भागेची खबर पावत म्हूण ताका हुस्कोच ना. जबाब. बऱ्या मनशांक कालोखांत उजवाड कसो तो पडजळटा. तो आपलें कालीज गोट दवरता. ताका भिरांतूच ना. सदोळ हातान तो दुलबोलांक वांट्टा. ताचें बोलेपण तगतलें सदांकाल. चोड आनी चोड मान ताका मेळटलो. जबाब. बऱ्या मनशांक कालोखांत उजवाड कसो तो पडजळटा. भाग्यवंत पावलून कोरीतकाराक बरयलोले पयले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, देवाची गोवाय तुमकां परगोटूंक हांव आयलो तेन्ना सुंदर भाशेची हुशारकाय आनी व्हडली व्हडली जानवाय हांवें वापरूंक ना. तुमचे मोदें आसलो तेन्ना जेजू शिवाय मुनगे खुर्सार मारलोल्या क्रिस्ता शिवाय दुसऱ्या क्रिस्ताची ओळख म्हाका ना म्हूण हांवें तुमकां दाखयलां. हांव तुमचे मोदें आयलो तेन्ना म्हजे सोकतेर पातयेवन न्हय पूण भिवून आनी कापून आयिल्लो. हांवें तुमकां खात्री दितले मनशांचे जानवाये पोरमोणे उतर परगोटूंक ना आनी निरोप दिवंक ना, पूण हें सगलें आमचे सोकतेन घडोवन आयलें.
म्हणटोच तुमच्या भावार्थ्याची बुन्याद मनशाची जानवाय न्हय पूण देवाची सोक्ती. देवाचें उतर हें उद्गार सोमी म्हणटा हांव सर्वेस्पराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. माते वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळे तुमी रितुमेचें मीठ. पूण मिठाची खारसाण बिगडली जाल्यार ती ताका कशी परतून दिवंक जायत. तें भायर उडोवंक आनी पांयां तळा मस्तूंक जायत आनी कित्याकूच तें उपकारो ना. तुमी संवसाराचो उजवाड. दोंगराच्या माथ्यार बांदलोलें शार लिपोवन उरोना. पायले पोंदाक धांपून दवरूंक कोणूच दिवो पेटयना. घरांत आसत्या सगल्यांक ताचो उजवाड पडूंक तो पेडार दवरतात. तीच परी तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक मनशांनी वाखाणचे खातीर तुमचो उजवाड तांचे मुखार परजळचो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें प्रिच्या भाव भयणीनो, आयज जेजूचे वळखीचो आयतार आमच्या डायसिसीन आमी मनयता आनी आमी सगळीं दोतोन शिकलोलीं. तुमी दोतनीक गेल्या केन्ना, दोतोनीक बसल्या केन्ना खंयच्या तरी संदेशकाराचो कॅटिकिस्टाचो उगडास आहा. अमको कॅटिकिस्ट अमकें कॅटिकिस्ट हे भाशेन शिकयताले, हे भाशेन उतरां उलयताले. कितें आहा उगडास? जायत्या जाणांक आसतलो. आमी ल्हान आसतना आमकां वेगवेगळीं कॅटिकिस्ट मेळ्ळ्या आनी आमचीं आयचीं भुरगीं आसात तांकांय आयज कॅटिकिस्ट आसात. तीं जेन्ना व्हडलीं जातलीं तांकांय आयचीं कॅटिकिस्ट आहा तांचो उगडास येतलो. आनी कॅटिकिस्ट म्हणटा तेन्ना, संदेशकार म्हणटा तेन्ना हो संदेश फकत धर्मीक संदेश न्हू, पूण दर एक संदेशकार जशें आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता जेजून म्हणलां तुमी प्रितुमेचें मीठ. मीठ म्हणटात तें एक स्वाद हाडपाक. मीठ ना जाल्यार आमकां स्वाद येना. तेच बरोबर कितेंय सांबाळून दवरपाक, प्रिजर्वेटीव, पिड्ड्यार जायना जावपाक, कुसना जावपाक आमी ताका मीठ घालता. म्हणटच दर एक संदेशकार जरी तर प्रितुमेचें मीठ जाल्यार भुरगीं जीं आसात दोतोनीचीं तांकां तें मीठ तांच्या जिवितांत स्वाद हाडपाक. आनी हो स्वाद हाडपाक देवाचें उतर आसा, मागणें आसा, संस्कार आसात. तांचे विशीं तांकां माहिती दिवपाक, तांचे विशीं तांकां अणभव दिवन तांचें जिवीत एके भाशेन हें स्वादिश्ट करपाक. आनी हे दोतोनी वरवीं आमचीं भुरगीं जीं दोतोन शिकतात तांकां ह्या समाजान बरे भाशेन जिवपाक एक आदार जावंक आमची संदेशकारां मीठ. संदेशकारां मीठ म्हणटा तेन्ना फकत जीं कोण इगोर्जेन दोतोन शिकयतात तींच संदेशकारां न्हू. पयलो संदेशकार आवय बापूय. म्हणटच दर एक आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक हें मीठ एके वाटेन प्रिजर्वेशन, सांबाळून तांचो सांबाळ करपाक, जाल्यार दुसरे वाटेन तांच्या जिवितांत सुवाद हाडपाक, सुवाद वेगवेगळ्या वस्तूंनी. जेजून हेंय म्हणलां तुमी संवसाराचो उजवाड. काळोख आनी उजवाड. भाव भयणीनो, जरी तर काळोख पयस जातलो जाल्यार उजवाड जाय.
आनी उजवाडाची किरणां जेन्ना काडून उडयलीं तेन्ना आपुणूच काळोख जाता. म्हणटूच जरी तर एक संदेशकार आनी आतांच म्हणला ते भाशेन आवय बापूय आनी हेरूय दुसरीं जीं कोण आपलो भावार्ची येतात तीं जरी तर संवसाराचो उजवाड ह्या भुरग्यांक जाल्यार बऱ्यो करण्यो गरजेच्यो. ह्या बऱ्या करण्यांतल्यान आमचो उजवाड सगल्याक फांकारता. हेच्या पयल्या वाचपान इजायस प्रवादी बरोवन सांगता ह्यो बऱ्यो करण्यो करपाक एक उलो मारला. आनी हो उलो मारलेलो केन्ना जेन्ना ही परजा कोश्टवताली. आमचें सगळें बरें चलता तेन्ना आमकां कांयच जायना, पूण कितेंय जरी तर वायट जाता, कितेंय आमकां दूख भोगता, आमचेर दुयेंस येता, वो आमचें जिवीत खत्र्यांत आसा जाल्यार आमी ह्यो वस्तू उलोवपाक पावता. आनी तेंच इजायस प्रवादी जेन्ना हे परजेन थोड्या जाणांक ओनीत भोगूंक पडटाली, थोड्या जाणांक चिड्डिताले, थोड्या जाणांचें कोण कॅर करना आसलो, तांकां पडोवंकूच नासलेलें. हे भाशेन जेन्ना जाला तेन्ना इजायस प्रवादी हे आपले परजेक हो उलो मारता की ह्यो बऱ्यो करण्यो एकामेका सवें जावच्यो. आनी भोव करून आयज हें उतर आमकां मेळटा, तुमच्या मासा रोगताच्या सांडू नाकात. भाव भयणीनो, उजवाड फावो आसलेली आनी उजवाड जाय तसली मनशां आयज खंय आसात. आमी घडये सगल्यांक घडये आमी उजवाड दिवंक जाता, मीठ जावपाक जाता, आमचे गूण घेवन आमी जाय तो आदारूय करूंक जाता. आमकां देवान दिल्ली देणी आमी दुसऱ्यां पासतूय समाजीक सेवे पासतूय घडये वापरता. पूण आयच्या दिसाक हें उतर मासा रोगताच्यांक सांडू नाकात. आमच्याच घरान जायते पावटी ह्या उजवाडाक रावतलीं आमचीं जाणटीं आवय बापूय, वो आमचीं भाव भयणां, वो जायते पावटी जीं कोण चुकलेलीं आसात आमच्या घरान, वो आपल्या अशक्तायेक सांपडलेलीं आसात, ह्या उजवाडाक रावतात आमच्या घरान. आनी आमच्या घरान जेन्ना तीं रावतात तेन्ना हो एक सयेग आमकां. आनी हेंच इजायस प्रवादी केरीत भाशेन सांगून दिता, उजवाड जायात. तुमच्याच घरच्यांक तशेंच हेरांक तुमच्यो बऱ्यो करण्यो दिश्टी पडूं दी. आनी हेरांक तुमच्यो बऱ्यो करण्यो जेन्ना दिश्टी पडटात तेन्ना तुमी एके भाशेन होच उजवाड जावंक पावतले. कितें कितें करपाक लायलां हें करपाक जरी तर सोदतात जाल्यार जूं मोडून उडोवपाक जाय. जूं म्हणटात तें केरीत भाशेन पवित्र पुस्तकान जूं म्हणटा तेन्ना अनितीचें जूं. जेन्ना जे कोण पदवेंत आसलेले, जे कोण राज चलयताले, ते हें जूं लोकांचेर घालताले आनी लोक बाबडो चिड्डोन कोश्टोन ओगी रावतालो, भिवोन रावतालो. म्हणटच उजवाड जरी तर जातलो जाल्यार इजायस प्रवादी केरीत भाशेन हो उलो मारता, जूं असलें मोडून उडोवपाक जाय. तुज्याच बुजाचेर घातलेलें आसा अनितीचें जूं, तें तुवें मोडपाक जाय. आनी तुजे भोंवतणी जे कोण आसात जांकां आवाज ना, जांच्यांनी कांयच करूंक जायना, अनितीक चिड्डल्ले आसात, तांकांय आदार करपाक जाय. मुठी ना मारशात म्हणल्यार तुमचेच मदें झगडीं करून घेयनाकात, एकामेकाक वायलन्स करिनाकात. वायट उतर ना उच्चारशात. आमी जाणा आमकां वायट उतरां कितली पावटी येतात तीं. भोव करून आमकां जेन्ना वायट दिसता, राग येता, तेन्ना आपल्या आपूण तोंडांतल्यान ही वायट उतरां येतात, मनान राग येता. तर असल्या वेळार वायट उतर उच्चार नाका म्हूण आमकां इजायस प्रवादी सांगता. भुकेल्ल्यांक खावंक दिशात, खंतवलेल्यांक बुजवण दिशात, जाल्यार काळोखान तुमचो उजवाड उदेतलो. तर भाव भयणीनो, आमी खरेंच देवाच्या उतराचेर फातयेतलीं आनी सोत मानतलीं देखून आमी जाबाबान ही काय बरीं उतरां म्हणल्यां. बऱ्या मनशांक काळोखांत उजवाड कसो तो परजळटलो. म्हणटच हो उजवाड आमचोच न्हय. जशें आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमकां भाग्योन पावलू कोरिंतकारांक चीट बरोवन सांगता की हो जो उजवाड आसा तो मनशाचे ह्यो म्हजेच वस्तुंगी न्हय, म्हजेंच विजडम, म्हजीच जाणवाय न्हय, मनशाचे जाणवायेन तें कांयच जायना. जाल्यार हो उजवाड जो आमच्या जिवितान आसा, जो आमी दुसऱ्यांक दिवपाक जाय, हो सुवाद आनी हो सांबाळ जो आमच्या जिवितान आमच्या बऱ्या करण्यांतल्यान जाता, दुसऱ्या सवें जाता, तो म्हजोच न्हय, पूण देवाची शक्ती. काय बरीं उतरां म्हणलेलीं आसा, तुमच्या भावार्थाची बुन्याद मनशाची जाणवाय न्हय, पूण देवाची शक्ती. हो भयणीनो, हें जरी तर आमी मानून घेता जाल्यार आमकां दिश्टी पडटा आयज आमी कसल्या वातावरणान आसा. जें कितें इजायस प्रवादी उलयतालो तेन्ना जी परिस्थिती आसा ती आयजूय आसा काय? आयज आमचेर जूं आसा, आयज आमी ओनीत सोंसतात,
आयज असलीं मनशां आसात जांकां वाचा ना, तांकां आवाज ना, तांकां कोणें तरी आवाज करपाक जाय. असलीं आहा दिसता तुमकां आहा? ही परिस्थिती आहा आयज आमचेर. आयज ही परिस्थिती भाव भयणीनो आमचेर येयल्ली आसा, आमचेर ही जुवां घातलेलीं आसात अनितीची. आयज आमचो एनवायरमेंट जो आसा, सृश्टी आसा, उलोवपाक जायना सृश्टी लागीं, आपलो ताळो ना, तांचे पासत उलयतले आयज मनशाची गरज आसा. जायते जाण मुखार सरतात आनी एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, लॉयर्स जावन हो आवाज भायर काडटात तांचे पासत. आयज अनितीक सांपडलेले आसात, तांकां ही नीत मेळचे पासत कायदे केल्ले आसात आमचे. आनी बो करून आमच्या भारताचे जे ज्युडिशरी आसा, जायते बरे बरे निर्णय घेता ते आमकां ह्या दिसांनी दिश्टी पडटा. तेच बरोबर थोडे कडेन आवाज ना जावन ही अनीत चालूच आसा. आयज सकाळीं आतां मीस जाल्या उपरांत जेन्ना आमच्या लोकांक हांवें उलो मारलो, ह्याच बांकाचेर बसून आसलेलीं, सांगलें कितें जाता तें. आनी हो पेपरूय बीन आयज पेपराचेर येयला तेंय दाखयलें. चिकाली फार्मर्स ऑब्जेक्ट टू हिल कटींग. खंय तें हिल कटींग खबर आहा तुमकां, तेजेर हांवें उलोवपाक नाका. आनी जें कंप्लेन आमच्या तरणाट्यांनी घातलां चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब, ताचे कुशीक ह्या पेपराचेर दुसरे वाटेन आनीक बरें येयलां. सेव वेटलँड्स कॅम्पेन लॉन्च्ड बाय MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लायमेट चेंज. सेव वेटलँड म्हूण कॅम्पेन सुरू करता. आमच्याय गांवांत आसात कॅम्पेनी. थिंगा पंचायतीच्या मुखार काय बरो बोर्ड मारलेलो आसा, तो सर्कल ना थिंगा, थिंगा एक बोर्ड मारलेलो आहा. कितें म्हणून? एक काळीज आहा थिंगासर व्हडलें, आय लव चिकाली. एक वाटेन ह्यो कॅम्पेन्स, आय लव चिकाली, सेव वेटलँड कॅम्पेन. आयज सरकार आमकां फकत ह्यो कॅम्पेन करून ह्या कॅम्पेनाच्याच फाटल्यान धाडटा, सेल्फी काडपाक लायता. आयज आमचो लोक सेल्फी काडपाक गेलो, थिंगा दोंगर आहा, थिंगा जो दोंगर कातुरला थिंगा आय लव चिकाली म्हणून फकत प्रचार केल्यार जायना. एके वाटेन आय लव चिकाली, दुसरे वाटेन डिस्ट्रॉय चिकाली. काळोख हो उजवाड न्हू. आमकां उजवाड दिल्लो आसा, पूण भाव भयणीनो आमी जो हो उजवाड फांकारिनात, आमचेर घातलेलें जू मोडूंक भायर सरनात, दोळे उगडना, तोंड उगडना, तेन्ना तो काळोख जाता. फकत सेल्फीचेरूच उरतलीं मागीर आमी. कॅम्पेन्स, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लायमेट चेंज, सेंट्रलाची मिनिस्ट्री, काय बरी कॅम्पेनी. सद्याक आतां आमी अंडर युनायटेड नेशन्स डेकेड ऑफ रेस्टोरेशन म्हूण चालू आसा. वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2021 सुरू जाल्लो, तो परतून वर्ल्ड एनवायरमेंट 2031 जाता तेन्ना ती काबार जातली. डेकेड, 10 वर्सां. आनी ह्या 10 वर्सांनी हें रेस्टोरेशन करपाक जाय. एके वाटेन ह्यो कॅम्पेन, पूण तीच MOEFCC आसा ती परमिशन दिता डबल ट्रॅकिंग करपाक, वो जी आमची रिवर म्हादेई आसा ती डायवर्ट करपाक. जाल्यार जें कितें आमी उलयता कॅम्पेन्स आनी प्रोपगंडा आसा तो खंय आसा, आनी सोत फॅक्ट कितें आसा. भाव भयणीनो, जरी तर आमकां हो फॅक्ट आनी प्रोपगंडा मदें जरी तर आमकां डिफरन्शिएट करूंक कळना, आनी हें जरी तर आमी करिना जाल्यार आमी चिड्डोन मरतले. आमचें अस्तित्व उरचें ना, आमचीं भुरगीं उरचीं ना, आमच्या भुरग्यांक नाच करतले आनी आमच्यान कांयच करूंक जावचें ना. हे कॅम्पेन्स आसात त्यो आतां स्किम्स येतात भायर, सरकार आमच्यो काय बऱ्यो स्किम्स काडटा. स्किम्स पळोवपाक बऱ्यो दिसतात. कितल्यो स्किम्स आयज आमकां पावलेल्यो आसात. ह्या पासत म्हणटा जू घातलेलें आसा आमचेर, आनी जू घातलेलें आसा तेन्ना कोणूय जरी तर आवाज काडटा, तो आवाज बंद करपाक तांचेर केसी जातात, तांकां पुलीस धरूंक येतात. जे पुलीस राखपाक आसात ते तांकां धरपाक येतात. आयज आमकां कोणेंच पुलिसांनी आडावंक ना, कित्याक आमी पुलिसांक सांगोंक ना. आयज आमी सकाळीं उठोन तो दोंगर पळोवपाक वयतले म्हण. आमच्या लोकांन, चिखलेच्या लोकांन ते ट्रक आसलेले तांकां भायर घातल्यात वसात म्हूण, ऑन गव्हर्मेंट ड्युटी, PWD. आमचो दोंगर आसा तो कातरुनी, चालले तांकां, बाबा ही माती हूंय वता तुमी नॅशनल हायवे करपाक. म्हणटच आमकां सगल्यांक आमचे जो दोंगर आसा, ज्या दोंगराचेर आमचो गांव आतां धरलेलो आसा, वयर काबार केलें सगलें. तुमचो गांव, आमचो म्हणना हांव केपेंचो, पूण आतां चिखले आहा म्हणटच हांवूय चिखलेकार, वोटर हांव हिंगाचो आतां सद्याक. त्या पासत म्हणटा आमचो गांव वयर काबार करून आतां थोडेशें जें आमची धाकटीशी व्हॅली उरल्या, ही ब्युटी आमच्या चिखलेची उरल्या, ती काबार जावपाक, दोंगर कातुरपाक.
हें समजना काय? हे जे कोण परमिशन दितात, कलेक्टर आसात, तांकां समजना काय हें? हो ग्रेडियंट म्हणटा ते तांकां समजना काय? समजना जाल्यार त्या पदा वयले तेमी देंवपाक जाय. दे डोंट डिजर्व टू बी देर. एनवायरमेंट मिनिस्टर आहा, चीफ मिनिस्टर आहा, तांकां समजना काय हें? हें जें कितें चलता फकत कॅम्पेन्स जाता आनी मागीर आमकां मनशाची जाणवाय थिंगासर मेळटा आनी आमचे जाणवायेन भरलेले मनीस म्हणटात भिवपाची कांयच गरज ना. आमचो चीफ मिनिस्टर म्हणटा भिवपाची कांयच गरज ना. जाणवायेन भरलेलो मनीस दोतोर. पूण ऑन ग्रावंड कितें चल्लेलें आसा? फकत कॅम्पेन्स, फकत प्रोपगंडा. आनी असल्या प्रोपगंडा फाटल्यान, हे कॅम्पेना फाटल्यान भाव भयणीनो जरी तर आमी मेल्या जाल्यार कोटा आमचें. आनी जी कितें रियलिटी आहा ती पळोवन आमची दोळे उगडना, तोंड उगडना जाल्यार कोटा आमचें. मागीर फकत आमी हिंगा पेपरांचेर उत्तल्या आनी आमी फकत त्या मोबायलाचेर पळोवन. कालच्या दिसाक व्हिडियो धाडलेलो, कॉलेजीक तावन येयला तेन्ना आवाज येतालो. हें काम 2 दीस आदीं कॉमेस जाल्लें मोठ्या प्रमाणान. तेज्यावन पयलीं 2 वीक आदीं चालू आसलेलें. पूण आतां शुक्राराची सांज ऑफीस बंद, गव्हर्मेंट ऑफिसीस बंद. कोण फोन करीत जाल्यार, कंप्लेन करीत जाल्यार कोण येना. सोनवारा दिसाक ऑफिसां बंद, कंप्लेन घालूंक जायना. आनी आयज आयतार. बाबडी न्हू, असल्यो वस्तू जरी तर फोटिंगपणाच्यो आयज आमचे सरकारांत आसतलेच करता जाल्यार कोणाचेर पाती येवपाचें. आनी देखूनच आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्यून पावलो आमकां म्हणटा मनशाचे जाणवायेचेर पाती येवन रावनाकात. देवाची जाणवाय गरजेची. देवाचे जाणवायेन आमकां शक्ती आसा. आनी ह्या पासत भाव भयणीनो असल्या पासत आमी मागूंक जाय. तांकां मार, फोड आनी उडय हातून आमकां कांयच मेळपाचें ना. आयज ते मरतले, फाल्यां आमी मरतले. ओ उरफाटें, आयज आमी मरतले, फाल्यां ते मरतले. ह्या संवसारान रावपाक कोणूच येवंक ना. पूण ह्या संवसारान आमी बाराबोर आसो पर्यंत जें कितें आमकां देवान दिल्लें आसा तें आमी सांबाळटा तेन्ना आमी ह्या संवसाराचें, हे पृथ्वीचें मीठ जाता. सांबाळपाक मीठ सांबाळ करता, प्रिजर्वेशन, कन्जर्वेशन. ना जाल्यार हे सगळे फकत टॅग. डेकेड ऑफ रेस्टोरेशन, डेकेड ऑफ कन्जर्वेशन, सेव वेटलँड कॅम्पेन, सेव हिल्स कॅम्पेन, सेव रिवर्स कॅम्पेन, सेव मादेई. हे सगल्यो फकत कॅम्पेन्स. आनी ह्या कॅम्पेनान आमी बुडोवन उरतल्या. आमचो सरकार सद्याक आहा तो आमकां फटयत आसा. तें म्हणपाक लॉजूय दिसना म्हाका, भिरांतूय दिसना, फटयत आसा. आनी आमी फटवत आसा जाल्यार आमचे भुरग्यांचे फोंड तयार. हेज्यावन पयलें म्हणलां काशांव तयार करून दवरात भुरग्यांचे. आतांच आमचीं भुरगीं जल्मतात थिंगा आसात. आमी तांच्यो बर्थडेज मनयता, तांचे बावतिज्म मनयता. कितें दिवपाक ह्या भुरग्यांक? भाव भयणीनो, आमी संवसाराचो उजवाड जावपाक जातले जाल्यार कितें करचें आमकां सांगलां. आनी जेजून काय बरीं उतरां म्हणल्यात. तुमी प्रितुमेचें मीठ, यू आर द सॉल्ट ऑफ दी अर्थ. पूण कसलें मीठ जाल्लीं आसा आमी? हे आमची मिठाची हारसाण जी आहा ती आहा आमच्या मिठाक. जी आमी मनशां, आमी सिटिजन्स, ह्या गांवचे हे सिटिजन्स आमी ह्या देशाचे, जें कितें प्रिजर्व करपाक, कन्जर्व करपाक, सांबाळपाक जाय तें आमचे भितर आसा. जरी तर ना जाल्यार आमी खारसाण गेलोलें मीठ. सॉल्ट दॅट हॅज लॉस्ट इट्स सॉल्टनेस. जाल्यार कित्याक उपकारता आमी? कित्याकूच उपकारो ना. जेजून सांगलां, म्हजीं उतरां न्हू, कित्याकूच उपकारो ना. असलें मीठ कितें करपाचें? धरून ओडोवपाचें जमणीर आनी पांयां तळा मस्तिपाचें. आनी कित्याकूच उपकारो ना. असलीं जाल्यान काय आमी? जी कित्याकूच उपकारो ना तसलें मीठ आतां भायर उडोवपाचें. वो उजवाड, कित्याक आमकां जायते गूण आसात. हे गूण आमी फुलयता तेन्ना आमचो उजवाड तो. आमच्यो बऱ्यो करण्यो ज्यो आमी करता दुसऱ्या सवें बरो उजवाड तो. पूण हो उजवाड हूंय आहा दुसऱ्यांक दिश्टी पडटा काय लिपोवन बंद करून दवरलेलो आसा. वो कोणूय जरी तर उजवाड दाखोवपाक सोदता, दुसऱ्यांची मनां उजवाडावपाक सोदता, बंद करपाक सोदतात काय? भाव भयणीनो, बंद करपाक जाय ते सोदतले. आनीक आमचे मुखार हीं आव्हानां सदांच आसतलीं. चॉयस आमचो जण एकल्याचो. आमी मेल्लीं, आमी खारसाण नासलेलीं, वो आमी उजवाड नासलेलीं मनशां कशीं जियोवपाक सोदता, काय आमी जें कितें आमकां देवीक शक्तीन दिल्लें आसा, देवाची शक्ती आमकां दिता सगल्यांक. तूं प्रितुमेचें मीठ, तूं संवसाराचो उजवाड म्हण हें जें जेजून आमकां दिलां तें आमी जिवंक सोदता जाल्यार जे भाशेन पयल्या वाचपान आनी दुसऱ्या वाचपानूय आयज आमी आयकलां
ते आमच्या जिवितान घालुया आनी हें जिवुया. तेन्नाच आमी संदेशकारां, आमचो संदेश दुसऱ्यांक मेळटलो आनी आमचो संदेश आयकून जायत्या जाणांक आपलें जिवीत सांबाळपाक आनी आपली वाट निवळ दवरपाक आदार जातलो. आमीच पयली सुवातेर ही देवाची कृपा घेवया आनी एकामेकाक हीच कृपा आमी वांटुया. सगळीं उबी रावया. सतमानता देवा, सर्पद्विधार बापा, स्वर्गान प्रितमीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमिया पवित्रात्म्या वरवीं गर्भ संभवलो, आंकवार मरेथान जल्मलो, पोंच पिलाकाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार चोडलो, तो मेल्लो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ले मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सर्पद्विधार देव बापाच्या उजव्याक बसला, पितांचे मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकाचें बोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सस्तीचें जिवीत. आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां देवा मुखार आमी दवरुया. तुमचो बावाट मनशाचे जाणवायचे बुन्यादीर न्हय, पूण देवाचे सुक्तीचेर बांदलेलो आसा. आमच्या पापा साहेबान इस्मानी यज्ञिकांनी तशेंच मोटवाशिणी भाव भयणींनी देवा दिल्ले जाणवाये आनी धर्म शिकोवणे वरवीं सदांच आपल्या शेळयांक काकलुटीचे आनी उजवाडाचे फुलेर जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. हाल उपद्रे भक्तेल्यांच्या गरजांक पावशात जाल्यार काळोखांत तुमचो उजवाड उदेतलो. आमच्या सरकारी राजकीय फुडाऱ्यांनी तशेंच परदेशी सेवा कोत्तेल्या भलायकी अधिकाऱ्यांनी धर्माचो आनी हेर दुसरो वेगळोचार पयसावून परतेक फावो जातल्यो सवलती एक सारकेपणान दिवंक आनी आदाराक पावोवंक म्हूण उजवाडाक म्हूण बापा लागीं मागुया. तुमी पृथ्वीचे मीठ, तुमी संवसाराचो उजवाड. संदेशकारांनी आनी शिक्षकांनी पयलीं आपुणूच जेजूंत आकारून घेवन मिठा आनी उजवाडा पर्यंत जावन आपले आताकाल आसलेल्या भुरग्यांक क्रिस्ती मुळ्यांनी तशेंच भावार्थाची जिवितांत वाडोवन तांकां पवित्र सभेचे आनी समाजाचे बरे नागरीक जावंक शिकयल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. तुमचे बरे करणे पळोवन स्वर्गार आसता तुमच्या बापाक मनशांनी वाखाणचे खातीर तुमचो उजवाड तांचे मुखार परजळचो. आमची आवय बापायनी आनी वडिलांनी भुरग्यां सभें आपली जबाबदारी पूर्णपणी पाळून तांकां बरी देखीन आनी शेगुणांनी क्रिस्ती भावार्थान आनी जेजूचे वळखीन वाडोवंक पावलां मारल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजू तुमचे सभें आकारूंक येवं. आयज आमच्या गोंयांत आनी धर्मप्रांतीक जेजूचे वळखीचो दीस पेडणे फिरगोजी समारंभतां. हे भावार्थाचे समारंभणेक वांटो घेतल्यांनी आनी हेर क्रिस्ती भावार्थांनी जेजूची बरी खबर सगळे कडेन शिपडावंक पावतना तांकां कुडी आत्म्याची भलायकी आनी मनाचो उजवाड मागतना मरून गेल्ल्या संदेशकारांक सासणाचो विसो फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमची जणेकल्याची खासगी मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. भोव करून जीं कोण आमच्या गांवांत बरीं नात, भलायकी पिड्ड्यार जाल्लीं आसा, जीं कोण हॉस्पिटलांनी आसात, तांकां सगल्यांक पेकोवणेचो हात लाय म्हूण तांचेय पासत मागुया.
सर्गीच्या बापा, आतांच तुजे मुखार तुज्या भुरग्यांनी दवरल्या ती मागणी दयेन आयकून घे आनी आमच्या उतरां कोरन्या वरवीं आमी जेजूचे नीज संदेशकार जावंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. Hymn number C43, page number 46. C43. म्हज्या भाव भयणीनोय म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. ज्यातले बलिदान आपल्या मनाखाली मोडले, आमच्या त्यातले पवित्रतेच्या नावात सर्वेच गोड मानून घेऊ. मोगाळ बापा, आमच्या रोचणारा हो उंडो आनी दाकां सोरो बदलून जेजूचें मांस आनी रगत करून आमकां दी. हे परी आमचे असोक्त कुडीच्या पसणांक तुवें दिलाय तें जेवण आमच्या आत्म्यांकूय सासणाच्या जिविताचें पसण जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळयेन सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या असोक्त विनाशी सैमाक तुवें तुजे अगणीत पदवेचो आदार दिलोय, पूण सोडवून आमा मनशांची आमच्या सारक्या एकल्यानूच करची. मनशान ओगडायलोली इश्टागत तुजी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं खुद मनशान परतून जोडची. ही येवजण तुज्या मोगाची, तातूंत अदीक परजळटा महिमा तुजी. देखून त्याच जेजू उदेशीं देवदूतांचो सगलो दलबार संतोसान बरोवन तुजे मुखार तुका वाकाणटा वयर सर्गार. तांचे वाकाणणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत.
पातकांचें बोगसणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपूर गोठुया. आनी एकाची प्रेमी येता, तितली पावटी वैभवान येसो, आमी तुजें मरण करता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्ज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोयर. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. तुमी प्रितुमेचें मीठ, तुमी संवसाराचो उजवाड, आमकां सगल्यांक आमची खारसाण सांबाळूंक आनी आमच्या उजवाडाची किरणां सांबाळूंक देवाचो आदार मागुया. भोव करून आमच्या गांवां पासत, आमच्या राज्या पासत आपलो जीव रिस्कार घालून जायते जाण मुखार सरलेले आसात आमची मदले भाव भयणां. जाल्यार तांकां किरीत भाशेन ही कृपा फावो कर आनी तांकां सगळे तरेची सुरक्षा फावो कर म्हूण आमी मागुया आनी बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन नत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें
मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र तूं संस्कारान भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, एका उंड्यांत आनी एके कालसीन तुवें आमकां वांटो दिलाय. जेजू सवें आमकां एक करून आमचें जिवीत संवसाराचे सोडवणे खातीर सुफोळ कर. होच जावं आमचो संतोश हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. अशें बसुया. आयज सद्या काळाचो 5वो आयतार आनीक सुरवातेक सांगला तशें आयज आमच्या दोन प्रांतांत जेजूचे ओळखीचो दीस म्हणजे दोतोनीचो दीस मनयतात. सगळ्या संदेशकारांचेर आख्ख्या गोंयांत जीं संदेशकारां वावर करतात भुरग्यां पासत तांचेर सगल्यांचेर आशिर्वाद घाल म्हण आयच्या दिसाक आनी ह्या आख्ख्या सुमानान आमच्या घरांत आमी जेन्ना मागणें करता तेन्ना खेरीत भाशेन तांचे पासत आमी मागुया. आनी तुमकां जर तर दिसता आमचीं संदेशकारां आसात तुमच्या भुरग्यांक तीं शिकयतात जाता जाल्यार एक फोन करून सांगचें तांकां. राग आहा जाल्यार राग आहा म्हणून सांगात. एप्रिशिएट करता जाल्यार एप्रिशिएट करात. देव बरें करूं म्हणपाक सोदतात जाल्यार हे आमच्या संदेशकारांक तुमी देव बरें करूं म्हणपाक जाता. तेंचे नंबर तुमचे जे ग्रूप आसात दोतोनीचे तांचेर आहा जाल्यार करीत भाशेन तुमच्या सगल्यांच्या नांवान हांव आमच्या संदेशकारांक शाबासकी दिता. ताणें आपलो वेळ दिला देखून आनीक हो दोतोनीचो वावर आमचे फिरगोचेन बरे भाशेन मुखार व्हरूंक तीं जे प्रयत्न करतात त्या पासत. तशेंच आमचे दोतोनीचो एनिमेटर आमचो पातकूर फादर पिटर जायतो भार घेवन ह्यो नव्यो वस्तू आमच्या ह्या संदेशकारांच्या खात्यान हाडपाक जायतो वावरता. ताकाय आमी फावो तो सहकार दिवंक आनीक ताची आमी तोखणाय करता. हो वावर आनिकूय बरे भाशेन नेटान व्हरूंक आमी ताचे पासत मागुया. आयची मिसाची मांडावळ केल्या माउंट कामल समुदाय देवसा पिकेन. तशेंच पयल्या मिसाची मांडावळ केल्ली लिजन ऑफ मॅरी. हें परतून आनीक एकदां हांव सांगता. आमी ह्या म्हयन्याक तावन म्हणल्यार गेल्ल्या म्हयन्याक तावन सुरू केलां. इगोर्ज कोणाची? इगोर्ज कोणाची? आमची सगल्यांची. म्हणटच ही इगोर्ज आमी साफ करपाक जाय. देखून हें जें आतां आमी सुरू केलां समुदाय परमणे येवपाचें तें चालू दवरचें. कालच्या दिसाक देवसा पिकेन समुदायाची सुमार 10 जाणां आसलीं न्हू. 10 जाण समुदाय म्हाका दिसता आनीक जायती व्हडली आहा. 10च जाण ना. त्याच बरोबर आमची लिजन ऑफ मॅरीची वांगडी आसली जाल्यार ही इगोर्ज कोणाची म्हणटा तेन्ना फकत 10 जाणांची न्हू. आनी आख्ख्या वाड्यान आनी आख्ख्या गांवांनी घडये येवपाक जायना. पूण जण एकल्यान तुमी सयेक घेवचो. तुजी इगोर्ज तुजे इगोर्जेची काळजी तुवें घेवपाक जाय ती तुवें सांबाळपाक जाय. ह्या पासत तुमी सगल्यांनी मुखार सरचें. कालच्या दिसाक आयल्यान तांकां आमचे दिनवास आनी शाबासकी. गेल्ल्या आयताराक इगोर्जेन धर्मदान जालें 24,910 रुपया. दाबोलीं कपेलान 1,240 रुपया. सगळे मेळून 26,150 रुपया. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक पयलें मीस 6:30 वाजता संत आगोस्तीन समुदाय टेलिफोन एक्सचेंज आल्त चिकाली. दुसरें मीस 8 वाजता संत गाब्रियल समुदाय वॉटर टँक आल्त चिकाली आनी आवर लेडी ऑफ फातिमा समुदाय कॉटेज हॉस्पिटल आल्त चिकाली. तिसरें मीस 9:30 वाजता दोतोनीच्या भुरग्यांचें आनी त्या उपरांत दोतोन आसतली. भाव भयणीनो, आमच्या फिरगोचेन आमचे लागीं प्रेयर रूम ना. जायती जाण म्हणटा फादर प्रेयर रूम केन्ना बांदता. सद्याक आमकां प्रायोरिटीज आसात आमचे फिरगोचेन. आमचे लागीं पब्लीक टॉयलेट ना आजून. आनी सेंट फ्रांसीस झेवियराक सोदूंक येतात ती जायते फावटी चुकीन ट्युरिस्ट हिंगा पावतात. कित्याक सेंट फ्रांसीस झेवियर गुगलाचेर मारल्या उपरांत आमची इगोर्ज पयली दिसती पडटा. आनी थिंगा येयल्या उपरांत तांकां वॉशरुमान वचपाक आमचे लागीं पब्लीक वॉशरूम ना. आनी देखून आमचें देर उकतें करून आमच्या भितर हाडपाक पडटा ट्युरिस्टांक पासून. ह्या पासत आमची प्रायोरिटी आहा हे वॉशरूम्स आनी पब्लीक टॉयलेट्स आमच्या फिरगोजेक फावो करपाक. आनी त्या उपरांतूच आमी मागीर आमचें प्रेयर रुमाचें चिंतपाक पावतले. म्हणटच त्या मेरेन तो प्रेयर रूम जाता म्हणल्यार आमकां सोयेक दवरलेलो आसा. सुमानाक फकत 1 वर बुधवाराक सांजेर 7 वाजता ते 8 वाजता येवन जेजू बराबर वेळ सारात. तशेंच आनीक मातसो सोयेक मेळपाक जांच्यान 1 वर जायना शुक्रारा दिसा सकाळीं मिसाचे पयलीं 6:30 वाजता पवित्र संस्काराची बोजवण जाता. तुमी येवन जेजू वांगडा हो वेळ सारचो. जशें आयज आमी म्हणलां आमचे जाणवायेन कांयच जायना. देवाची शक्ती आमकां जाय.
आनी देवाची जाणवाय आनी शक्ती आमकां मेळटली जाल्यार आमी ताचे बराबर इल्लो वेळ सारपाक जाय, ना जाल्यार जायना तें. आमी सारतात, म्हजो पातकूर आनी हांव आमी सारता आनी तुमकांय सगल्यांक उलो मारता. थोडीं जाणां येतात आमचे बराबर, जाल्यार तुमकांय सगल्यांक आनीक एकदां उलो दर बुधवारा दिसाक सांजेर 7 वाजता ते 8 वाजता आनी दर शुक्रारा सकाळीं 6:30 वाजता ते 7 वाजता मिसाचे पयलीं भोव पवित्र संस्कारा मुखार आमी हो वेळ सारता. सोनवाराक सांजेर इंग्लीश भाशेन मीस 6 वाजता इगोर्जेन आनी सांताक्रूज कॉपेल दाबोलीन सांजेर 6:30 वाजता. जशें सांगलेलें SFX म्युजीक स्कूल आमी सुरू करता म्हूण कालच्या दिसाक आमी रजिस्ट्रेशन उक्तें केल्लें आसा आनी आमच्या सगळ्या ग्रुप्सांचेर हें लिंक धाडलेलें आसा. 4 इन्स्ट्रुमेंट गिटार, कीबोर्ड, वायलन आनी ड्रम्स आमी शिकयतले. कोणेंय भितर सरपाक जाता, भुरग्यांनी तशें वाडलेल्यांनी भितर सरपाक जाता, तरणाटीं तशीं जाणटीं शिकपाक जाय जाल्यार येयात, दादले तश्यो बायलो सगल्यांक ओपन दवरलेलें आसा. फकत इतलेंच चतुराय धरची, ही 1 दिसाची वा 1 म्हयन्याची न्हू. आमी SFX म्युजीक स्कूल म्हूण जरी तर सुरू करता जाल्यार लायक एकाडेमीक इयर आहा ते भाशेन आख्खें वर्सभर तुवें येवपाक जाय. आनी आख्खें वर्स जरी तर येवचो ना जाल्यार रेजिस्ट्रेशन करूं नाका, बेश्टें पळोवपाक कोणेंच येवचें न्हू. फी स्ट्रक्चर आमी ताचेर घालूंक ना, फी स्ट्रक्चर आमी उपरांत घालतले. हांव रेजिस्ट्रेशन जाता ते भाशेन मोर द रेजिस्ट्रेशन्स लेस द फी, लेस द रेजिस्ट्रेशन्स मोर द फी. म्हणटच हें सगळें तुमचेंच. म्युजीक स्कुलाक कितेंच दवरपाक नाका, पूण भुरग्यांक फायदो जावपाक आमी बरे टिचर आहा ते हाडलेले आहा. रेजिस्ट्रेशन फॉर्म्स जे आमी धाडलेली आसात तांचेर तांची प्रोफायल आहा, ते कोण कितें शिकयतात, तांची डिग्रीज कितें तें आहा थिंगासर. तें बरे भाशेन वाचात, पळयात आनी त्या उपरांतूच तुमचें रेजिस्ट्रेशन भुरग्यांचें वो तुमचें. 3 बॅच दवरलेले आसात, 4 ते 5, 5 ते 6 आनी 6 ते 7. खंयच्या वेळार तुमी पावतलीं तें घालपाक जाय. आनी एकल्यान फकत सद्याक एक बराबर एकूच इन्स्ट्रुमेंट घेवपाक जाता, सगळे इन्स्ट्रुमेंट घेवपाक जायना. दर सोमाराक आमच्यो ह्यो क्लासीस जातल्यो. रेजिस्ट्रेशन प्रोसेस सोंपल्या उपरांत क्लासीस केन्ना सुरू जातात ते आमी तुमकां कळयतले. तर हाचो सयेक घेवचो. कोणूय जरी तर हातून येवपाक सोदता, आमचेच चिखलेचेच न्हय, तुमचीं कोण सोयरीं आसा भायर दुसरी आनी तांकांय जर तर सोयेक जाय आमच्या शेजाऱ्याचे जाल्यार तांच्यांनी ह्या म्युजीक स्कुलान आपली भरती करूंक जाता. 8 तारखेर फेब्रुवारीचे फ्रांसिस्कन 3rd ऑर्डर हांचें मीस जातलें सांजेर 4 वाजता. भाव भयणीनो, वर्सावळीची वॉकिंग पिलग्रिमेज आमचे दिओसिजीन जी सुरू केल्ली आसा सांकवाडे ती जाता. ती ह्या वर्साक 26 तारखेर फेब्रुवारीचे जातली. फर्स्ट संडे ऑफ लँड त्या दिसाक सकाळीं 4:30 वाजता आमचे फिरगोजेंतावन आमी भायर सरतले. आमचे फिरगोजेक 160 दिल्लो आहा नंबर, 160 पर्सन्स. म्हणटच तुमकां कोणाक वचपाची खुशी आसा, तुमच्या PPCच्या वांगड्या लागीं तुमी नांवां दिवचीं. सकाळीं 4:30 वाजता हांगा तावन भायर सरतले. ज्या कोणा लागीं सांकवाडे वचूंक जायना पूण हे पिलग्रिमेजीन, हे यात्रेन वांटो घेवपाक जाय, आमी आमचे फिरगोजेंतूय ही करतले. सकयल बस स्टॉप आसा थिंगासान सुरू जावन जिना आनी मागीर आल्त चिकाली, मागीर चिकाली सर्कल, रेजिना मुंदी आनी मागीर ह्या पावंड्या वयल्यान आमी देंवोन येतले. ही आमची यात्रा जातली. आमी सुरू करतले 5 वाजता. म्हणटच तुमी सगल्यांनी तयार रावचें आनी हातून भाग घेवचो. समुदायाची जमाती ह्या सुमानान आयज 5 तारखेर सेंट विन्सेंट पालोटी समुदाय रेजिना मुंदी 6 वाजता उर्बानो कुतिनो हाच्या घरान, तशेंच सेंट थॉमस समुदाय व्हडलें बाट 5:30 वाजता पेद्रू वाज हांच्या घरान. 6 तारखेर आवर लेडी ऑफ पर्पेच्युअल साकर समुदाय ऑर्चर्ड बे 6:30 वाजता शेरियन दोरादो हांच्या घरान. 7 तारखेर सेंट गॅब्रियल समुदाय वॉटर टँक सांजेर 5:30 वाजता जोस्फीन डिसोजा हांच्या घरान. 9 तारखेर आवर लेडी ऑफ वेलंकनी समुदाय रेंद्राबाट 6 वाजता फिलोमेना पेरेरा हांच्या घरान. आनी 9 तारखेर इन्फंट जिजस फोंडवे आनी सांताक्रुज समुदाय पेंटा सांजेर 6 वाजता राफाएल डिसोजा हांच्या घरान.
भाव भयणीनो, मुद्दम ह्यो मिटिंग्यो आमी परतून परतून सांगता तुमकां. म्हयन्याक फकत एक दीस बाराबर मेळपाचो समुदायीक अशें. तातूंत भुरगीं, तरणाटीं, दादले, बायलो सगलीं आसपाक जाय. आनी आमची PPCची मिटींग जाता. म्हणटच आमच्या गांवांक जें कितें बऱ्याक पडटलें, आमच्या भावार्थाक जें कितें गरजेचें आसा तें तुमचे लागीं आयकपाक जाय. देखून तुमी तातूंत भाग घेवपाक जाय. तशेंच निर्णय कितें जाल्यात हिंगा आमचे PPCचे आनी कितें आमी करपाक सोदता हांचेय विशीं जरी तर तुमकां कळटलें जाल्यार हे समुदायाचे जमातीन वांटो घेवप गरजेचें. बाराबर मेळून आमी मागणेय करता आनी बाराबर मेळून आमी ह्या वेगवेगळ्या विशयांचेर निर्णय घेता. तर आनीक एक पावटी उलो मारता तुमकां सगल्यांक. समुदायाचे जमात तुज्या वाड्यान आसा तेन्ना चुकय नाका. वेळ काड मुद्दम. एका घरांतलो एकलो तरी हाजीर आसचोच. ते भाशेन आमी सगलीं बाराबर एकचारान उरतले आनी आमची फिरगोज आनिकूय नेटावन फुलोवंक पावतले. लग्न जावंक फुडें सरता. सॅड्रिक कुलासो, तो पियेदाद कुलासो आनी जॉनिता वास हांचो पूत रावता चिकाली. लग्न जावंक सोदता स्विझल क्रूज, हेचे लागीं ती पेद्रू क्रूज आनी मारिया आगुस्तो वाज हांची धूव रावता सांगे. क्लायव कैतानो वाज, तो पूत जुझे रेमेडियस वाज आनी मारिया पियेदाद वाज हांचो रावता चिकाली. लग्न जावंक सोदता नताशा एन्थिया कार्वालो, हेचे लागीं ती धूव फॅलिक्स नेविस कार्वालो आनी इवॉन जुआनिता पेरेराई कार्वालो हांची रावता उतोर्दा. तांचे मदें लग्न जावंक कसली आडखोड आसा जाल्यार सांगून दिवचो कायदो लागता. आनी त्या उंच चड ही आमची क्रिस्ती तरणाटीं जीं नवो घोराबो घडूंक फुडें सरल्यांत तांचे पासत मागूंक आमकां सगल्यांक कायदो लागता. भाव भयणीनो, निमणो आशिर्वाद दिवचे पयलीं ल्हानशी अपडेट. जशें आयज सुरवातेक तुमकां सांगलां, आयज मीस जावचे पयलीं आमचो लोक वचून पडयला. आनीक ऑफिसां बंद आसात. पंचायत सोमाराक म्हणल्यार फाल्यां उक्ती जातली. कलेक्ट्रेट फाल्यां उक्ती जातली. आमच्या तरणाट्यांनी कंप्लेन दिलां. कालच्याय दिसाक बंद आसलें, पूण आमचो CYFCचो प्रेजिडेंट सकाळीं गेल्लो, तो सांजेर 5 वाजता ताची भरती जाल्या. इनवर्ड सांजेर 5 वरांचेर जाल्या. तरी पूण तो आपलें काम करून आयलोच. आनी कंप्लेन जी गरजेची आसा ती आमच्या पंचायतीन तशेंच कलेक्टर ऑफिसान कलेक्टरान जाणें परमिशन दिल्लें आसा थंयसर पावयली. आयच्या दिसाक घडये ते येवचे ना, पूण ट्रक थंयसर आसलेले. आमच्या लोकांन ते ट्रक आयज भायर घातले थिंगाचे. निर्णय घेवपाक वा एक्शन घेवपाक घडये ऑथॉरिटीज पावच्यो ना. घडये सोनवार आयताराक लागून पावचे ना, वो घडये मुद्दम पावचे ना. आमकां परवा ना. तुमकां परवा आहा? तुमी तुमच्या गांवाची तुमकां काळजी आहा? पडलेलें आहा? अरे सायबा, वय नाजाल्यार ना तरी म्हणत. नाय म्हणल्यार चलता. आहा तुमच्या गांवचें पडलेलें आहा तुमकां? हय. आनी आयज सकाळीं पयल्या मिसाक मीस जाल्या उपरांत पयलीं एनावन्समेंट बीन कांय नासतना आमच्या लोकांक दाखयलां. आनीक सद्याक आतां धमक्यो बीन इनडायरेक्टली येवपाक कमेस जाल्यो. आनी आमच्या तरणाट्यांक केरीत भाशेन तांचीं नांवां घालिनाका म्हणटा न्यूज पेपरार. तांकांय हांवें सांगलां तेंचीं नांवां घालनाका, कित्याक टार्गेट कोत्तात रोखडे. आनी ते टार्गेट जातले वो आमी टार्गेट जातले वो आमचो पंच मेंबर तो एक्टिवली कोत्ता कितें तरी. आमी टार्गेट जातले हांव केन्ना जाणा? म्हजी मामी केपें आहा. हांव गांवांत केपेंचो खबर आहा सगल्यांक न्हू. काम हिंगा चल्लेलें आहा पूण खबर पयलीं थिंगा पावता. म्हणल्यार बरीं सांगतात काय बरी आमच्या मामी डॅडीक, तुमचो पूत बरें काम कोत्ता पूण मातशें कॅर घे म्हूण सांग तेका. फादर बिजमाकाक मारला ते भाशेन तेकाय मारीत. बरें दिसता न्हू आयकपाक. म्हज्या मामीकूय बरें दिसता. तिणें रोखडो केलो फोन म्हाका. आरे कितें जालां? हें कांय जालें ना गे, मातशें बारीकशें जालां, कितें करपाचें? आनी मामीन म्हाका म्हणलें तुका जल्म तेणी दिवंक ना. कोणें? हेचे धमकी दितात तेणी तुका जल्म दिवंक ना. जल्म हांवें दिला. जें कितें बरें करता तें करीत राव. पूण एकूच प्रश्न विचारला आनी हांवें जबाब दिलो एक्चुअली, पूण आतां तुमकां विचारता कित्याक हो जबाब हो प्रश्न तुमकां लागता. लोक आहा मरे तुजे बराबर चिखलेचो? मामीन प्रश्न विचारला, लोक आहा मरे तुजे बराबर चिखलेचो? कितें दिवपाचो जबाब मामीक?
हांवें होच जबाब दिला आनी आयज सकाळीं जें कितें जालां ताचे वयल्यानूय म्हाका सिद्ध जालां हांवें जबाब सारको दिला म्हूण वय मामी लोक आहा म्हजे युवती म्हजे बरोबर आहा आनी हांव एकलो खंय वचना एकलो वचोन झगडना भिनाका कांयच भिनाका आनी जरी तर फादर बिजमाकाचो जरी तर तुका उगडास करतात जाल्यार तुवें सांगलां तेंच तांकां सांग आनी आनीक एक्स्ट्राय सांग फादर बिजमाकान मरचे पयलीं सांगलोलें आपणाक मात्तोले तांकां सपनान येवन सोतायतलो म्हूण सुसेग दिवचो ना म्हूण हांव तें म्हणचो ना हांव डायरेक्ट येतलो सद्याक आतां जे कोणें फादर बिजमाकाक मारलोलो आनी जे कोणें षडयंत्र केल्लें ते खूंय आहा ते वचोन पळयात बरे भाशेन आनी त्या उपरांत मागीर आमचेर येयात म्हूण सांग तांकां हें हांवें मामीक सांगलां आनी तुमकांय सांगता जरी तर तुमच्या गांवां पासत जरी तर तुमी आयज उबी रावना समज दुर्दैवान हांव मेलो बीन वो मारलो बीन कितें जालें जाल्यार मरणाक येयनाकात हांव केपें थिंगा बांद घालून दवरतलो आनी सांगतलो कोण कोण आपल्या गांवचे पासत झुजपाक मुखार चल्लेले तांकांच एंट्री दी आनी जे कोण फकत वॉट्सॅपाचेर मॅसेजीस पळयताले आनी वॉट्सॅपाचेर मॅसेजीस धाडटाले आनी न्यूज पेपराचेर रिपोर्ट वाचून ते आनी फादराक कित्याक करपाक जाय आमच्या भुरग्यांक कित्याक त्रासान घालपाक जाय अशें म्हणटा तांकां भितर घेयनाका हें हांव सांगून दवरतलो ओके ह्या पासत मरणाक एंट्री आसची ना पूण भिवपाची कांयच गरज ना म्हाका मारपाचो आहा तो आजून जल्माक येवंक ना आनी म्हाका मारूंक सद्याक कोणाच्यान जायना कित्याक म्हजें जिवीत मामीन सांगलां ते भाशेन तेंच्या हातीन ना तेमी म्हाका जल्म दिवंक ना म्हजें जिवीत देवाच्या हातान आसा आनी देव म्हजे बरोबर आसा आनी परजा म्हजे बरोबर आसा जाल्यार हांव भियेना उबी रावया सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं सुरपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा Hymn number F21, page number 95, F21. गव्हर्मेंट ड्युटी आनी आहा The government duty is to destroy our hills. Okay? भाई कहाँ पे जा रहे हैं? मडगांव हाँ तू गोंयकारू हाँ देव बरें करूं मातशें हिंगाची माती आतां कितली वयल्या कालच्यान येयल्या आयज कितले वचपाचे तुका कितल्यो ट्रिपी आहा आयज हां भरता तितले व्हरपाचे ओके ट्रक आयज हिंगाचो भायर काडपाक मातसो केअरफूल जाव ओके कित्याक हें सगळें चलता तें सारकें ना आनी आमचो लोक आनी आतां हय तूं काम तुमचें हय पूण गव्हर्मेंट ड्युटी आनी तुमी हायवे रस्त्याक मरे आतां अशें करून गोंयचे दोंगर कातरून येसलो दोंगर कातरून हायवेक घालपाचे ओके तुका विचारपा न्हय रे पूण विचारता तुका कित्याक तूं येयल्लो आहा न्हू व्हरपाक पात्रांव गाडी भायर काड भायर काड भायर काड
लोकांनी भायर काड म्हण कितें करूया आतां एक्शन कितें करूया एक्शन बंद करपाचें चल गेटीर लॉक घालया